अशेंच एक पास्टर मार्टिन लुथर एका तोरणाटो तो मोर्नाच्या तोरणेर आसलो. तो तेका विचारता, तूं आतां देवा लागीं वचपाचो आसा, कितें घेवन वयतलो देवा तांय? जें कितें हांवें सगळें बरें केलां ह्या संवसारांत तें हांव देवाक दितलो. आरे तूं पातकी मनीस, पातकान तूं बुडोन आसा आनी कितें देवाक बरें दितलो? तो म्हणटा, हांव म्हजें निर्मळ काळीज देवाक अर्पितलो आनी देवाक म्हणटलो म्हाका बोगोस आनी म्हाका स्विकार. सो हे भाशेन देवान आमकां ताच्या पुता वरवीं सासणीक जिवीत भासायलां. आमी मनशां सुरवाती पासून घेरां करून, झगडीं करून, एकामेकाक मारून, संपत्तीचो नाश करून आजून चालू आसा. सद्या वॉर्स आर गोईंग ऑन. इरान, इराक, इज्रायल, रशिया आनी ती घेरां आतां चलतात ती सगळ्या संवसाराक दूख त्रास करतात. सो ह्या घेरांतले पयस रावंक जेजू आमकां संदी दिता. मिसान वांटो घेवंक, एकामेका खातीर मागूंक, बोगसणे मागूंक. आनी जेजू आमची ही मागणी आयकता. आनी आमी जेन्ना आमी जेजूक सेवता, जेजूची कूड आनी रगत सेवता, आमच्या जिवितांत परिवर्तन जाता. आनी हे हांगासर आतां आमी स्वर्गांत आसले भशेन आसा. ते मागीर आमी घरा वयता तेन्ना, कामाच्या जाग्यांनी वयता तेन्ना आमकां ही बेसांवां बी मेळ्ळ्यान ती दुसऱ्या थंय सेवूंक फावो. जेजूची कूड आनी रगत, जेजूची कूड उतराच्या वरवीं आमकां घोटाय दिता. सो जो संदेश आमकां मेळ्ळा तो दुसऱ्या थंय सेवूंक जेजूक आमची प्रत्येकांची गरज आसा.